ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ,
आणि पावसाळ्यात ती आमकां बरो संतोषपणी जावणी जाला दगीचे दीस आशिल्ले दगीच्या दिसांनी आमकां सवार जाणांक कश्ट आयले आनी कश्ट सोंसले दग्गी दग्गी म्हूण सांगलें पूण ह्या फाटल्या दिसांनी असो वतलो पावस बी ही दग नपयस जाल्या आनी त्याच प्रकार आमकां एका तराचें नीव जावंक पुरो ह्या एका तराचे बरेपण आमच्या कुडीक आमी भोगलां आनी देवाक जावं दी महिमा देवाक जावं दी अर्गां देवाक जावं दी स्तुती कित्याक ताणें आमचे वयर केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आनी तो परत सर्तीत हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां भेटोवच्या खातीर आमकां भेटच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन जर तर आमी ताचे तावन पयस गेल्ल्या ताचे तावन आमी सुकोवणी गेल्ल्या जाल्यार आमकां परत तो सोदून आयिल्लो आनी ताच्या येवकोटांत आमकां तो रावोवंक ताणें आमकां बसयल्लें आनी आमकां तो ताच्या येवकोटांत येंग मारता सर आमच्या खोटेपणांत सर आमच्या पातकांत सर आमच्या फटीस जावंक पुरो या कितें आमी हेरांक अन्याय केलो जावंक पुरो या कितें आमी हेरांक दुखयलो जावंक पुरो हाचे तावन सर आमकां तो सुटका दिवंक तो आयिल्लो जावन आसा आनी प्रत्येक जावन ह्या सर आमच्या दुर्मेळाते तावन ह्या आमच्या पाड सुवय तावन ताच्या त्या 5 गळ्या भितर आमकां लिपोवन दवरूंक तो आयिल्लो जावन आसा त्या देखून तो जावन आसा सर पजळीत जेजू हो प्रासड उक्तीम जावन आसो आनी सर आमच्यो सुखी सुमेस्त आमकां भोगसूंक तो आयिल्लो जावन आसा जेजू गोऱ्या गोळ्या जेजू स्वादी बऱ्या सगळी ताव तूं देवलोय सोदून
जेजू होगळाक तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू होगळाक तुका सोम्या जेजू अरदान तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू शांती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मग भावांनो आणि बहिणींनो, आम्ही परत जेजूच्या पायांतळी आमचे सर विघ्नान वारा जावं पुरो, कष्ट सुख जावं पुरो, आमची बेजाराय जावं पुरो, तकलीफ रापड जावं पुरो, आमची पिडा जावं पुरो, विविध रीतीचे कष्ट जावं पुरो, गिराराय करंदाय जावं पुरो, जाग्याचे समस्या जावं पुरो. या आम्ही शिकल्या आमकां बरी सीट मेळोना, सीट मेळच्या खातीर बरे सैरीक मेळच्या खातीर बऱ्या कुटुंबा जिवीत जिवच्या खातीर कसले पुरा पिडेंत वळवळटात, मांद्रेच्या हांतरुणासर रावतात, आस्पत्रेंत आसात आनी कसली एमर्जन्सी पिडा आसा, खरी एक आमी आमचे समस्या आमी हांगासर काडून आयल्या आनी हे सर समस्या आमी त्याच जेजूच्या पांयांतळी एक घडीभर मौनपणी रावन आमच्या मोतींतले आमच्या काळजांतले आसले सर आमची कितें आमी मागता जावं पुरो आमच्या भुरग्यां खातीर, तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर, बऱ्या गुणां खातीर, बरी वाड दाखोवच्या खातीर, बरें मार्गदर्शन मेळच्या खातीर, बरें शिकप मेळच्या खातीर, बरें काम मेळच्या खातीर, बरी सैरीक मेळच्या खातीर, बरें कुटुंबा जिवीत जिवच्या खातीर, जाग्याचे समस्या परिहार जावच्या खातीर खरी एक आमी कितें आमच्या मतींत आसा, कितें आमी आतां उक्त्यान आमी पासारूंक ना, कितें आमी उक्त्यान जेजूच्या देखून आमचे जिवन म्हणलो तो भूक आमी हर एकी पाणा पाणा परतून आमच्या जिविताच्या भुकांत कितें भरून देवा आमी ते आमी देवाक जेजूक आमी हांगासर खूब आमी आयल्या त्या देखून त्याच जेजू कडेन आमी सांगया आमचे सर बुकांतले पुटा आमी परतीत आसतना तातूंत कितें पुरा चड आसा तें तूं स्विकार कर बापा. प्रत्येक जावन दर्यो म्हणले आमच्या जिविताचे समस्ये आमी ते धैर्यान आमी उपेल्या धैर्यान उपेवन आमी आमकां अणभव आमकां आयला त्या देखून तो अनुभव आमचो देवाक आमी अर्पिया आनी तशेंच आमी आयल्या हांगा एक आमच्या जिविताची एक पोराटा म्हणून सांगल्यार जिविताची आमचे थंय ती आसची ती एक कितें आमी एक स्पंदन करूंक या आमी एक लढाई करूंक तें पुरा आमच्या जिवीत दिसपडत्या जिविताचे ती एक होराटा आमी हांगासर काडून आयल्या आनी आमच्या जिविताचे हर एक बुकाचे ते पुटा आमी उक्ते दवरया आनी त्याच जेजूक आमी समर्पिया. हांव गायता तें गीत तुमकां कळचें ना
कळल्याने गायन करियेत नागदार त्याचो अर्थ तुम्ही तुमच्या मतीत नियाळ करा आणि हरियेकी आमच्या जिविताची घडी ही जास्त सकारात्मक असलेल्या जेजूको आम्ही आता अर्पिया. ನನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆದೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆದೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಲನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿ ಈಜಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿಗೆನು. ಅನುಭವ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ ಬಂದೇನು. ಹೋರಾಟ ಬದುಕಿನ ವನವಾಸ ದಿನಚರಿ ಪುಟ ಪುಟ ತೆರೆದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಡಿನ ಪುಟಗಳ ತೆರೆದೆ ತೆರೆ ಕಂಡ ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಿನಗೆಂದು ಅರ್ಪಿಪೆನು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. ಸ್ವೀಕರಿಸು ಬಾಳ ಪುಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಗೌಗಳ ಅನುಗೊಳಿಸು. बोधयाळी गोमगळा बापा आमचे सर्वस्व तुका आमी अर्पिलें आनी आमचे कितें पाडपण या कितें गुणेपण तूं खंडीत जावन तें लेखिनाय. कित्याक आमी तुजी सर भुरगीं जावन आसा. पूण आमी मनशा कुलाची जावन आसतना आमचे तें अस्कत काय आसा तुका तें पळयत आसा. पूण अस्कत काय आसा म्हणून आमी केल्ल्यात आमी सुखीत आमी पडनाशें तूं आमकां जागृत रावूंक सांगताय. त्या देखून आमच्या अंतस्करणांत तुजो ताळो आमकां आयकता. जर तर आमी बरें केलां जाल्यार तुजो ताळो आमकां प्रोत्साह दिता. जर तर आमी खोटेपणांत आसां आमी पातक्या जिणेंत आसां पातकी सालेंत आसां जाल्यार आमच्या अंतस्करणांत तुजो ताळो आमकां आयकता. म्हजे ताण तूं पयस आसाय म्हज्या दुये म्हज्या पुता. त्या देखून तूं म्हज्या लागीं हांव तुका सोदून आयलां. खंय आसाय तूं लिपोवन रावा नाका. पगार तूं गुत्त्यान म्हाका मेळ आनी हांव तुका तुजे मर्यादी पातकां तुका बक्षितां म्हणटा. कितलो बरो जेजू कितलो बरो देव आमचो आमची जतन घेता आमकां राखता आमचें पालन पोशण करता. आनी त्याच जेजूची ह्या वेळार आमी बेसांवपण घेवंक आमी आयकतें जावया. आनी ताच्या बेसांवा मळपांत आमची जिणी गर्वशेची जावं दी. भवडतेची जिणी आमची जावं दी. आनी त्या जिणये मळपांत आमच्या हर एका मेटाक आमी चलता आसतना तो देव आमचे संगत आसा म्हणलो तो अणभव आमचे थंय आसूं दी. आनी ती जावन आसा आमच्या जिविताची चारित्रा. ती जावन आसा आमच्या हर एक दिसाची ती दिनाचारी.
आणि आमच्या जिविताची हर एकी भुकाची हे आमचे पेजस या पुटा आम्ही बोलवूया बऱ्या रीतीनं आणि हर एक दीस आम्ही ते परतीत असताना आमकां तें बरेंपण आमकां वाचूंक दिसून दी हे देवा. प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तयाने बुद्धी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करून आमकां दयेन फाव कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनान. देवा तुवें कापूच्या याजाक संपादरी पियो तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांनी एक विशिष्ट तरण वाटेने जावचे वर्तें भाग पाव केलें.
ताच्या विनंतेनं की ते आम्ही अतिरेकून मागता आणि कृपा दयाने दया कर आणि सर जाऊन जेजूच्या मरणात एक जाऊन जिवची आणि त्याच्या जीवनपणाच्या महिमेत पावची कृपा तू आमकां पाव कर. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या हे मुझे जो संज्ञान मागा में तुम्हें लेकर सदा तुमका मिलता है बोले हम तुमका उत्तम करें बोले आपको ये सत्ता माता क्या आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझ्या पवित्र जाऊन तुझ्या राजन कयो तुझी कशी सगळं तशी तू संसारात जा. Congratulations to Jesus Christ and to the students of the important exchanges zone. Nama Bapa dan Putra dan Putri Ratna. Yesus jatuh berkorban dalam kita. Dia menjalan Yesus dengan senang, senang dan senang. Berjalan di dunia Yesus bersama Tuhan.
क्रिस्त सोया जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां पावस जाल्ल्या अभ्यासांत तिरासनान रावन क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियो आमकां तुज्या कृपेंतल्यान आनी भर म्हणून आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पर तुमी सांतिवाचेर दवरलेली भक्ती मानान घेवं आनी तुमची मागणी फळादी करूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमच्या सर बेनिफॅक्टर्सां बसोवपी आनी सच्या बलिदान वेळार आमी मागता आपल्या स्पेशल इंटरेस्टाक प्रत्येक गरजे खातीर सांपियोच्या मनाक मीस पडयता ते नियाळडी पावल आनी कुटुंब देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां मीस पडयतात सांपियोच्या नवे आयरन मार्टिस आनी कुटुंब आपल्या कास्ती राजा खातीर सांपियोच्या मनाक मीस पडयतात प्रिटर प्रभू फर्नांडीस देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर सांपियोच्या मनाक मीस पडयतात Aaron Mendes प्रत्येक जावन चेसांत चॅम्पियनशीप आयिल्ल्याक Aaron Mendes मीस पडयतात देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर संत आंतोनीच्या मनाक मीस पडयतात लविना आनी निहाल देवान केल्ल्या सर उपकाराक मीस पडयतात सांपियोच्या मनाक जॉन डिसोजा आपल्या कास्ती राजा खातीर सांपियोच्या मनाक मीस पडयतात तशेंच देवादेव वालेरिया नोतेराच्या आत्म्या मीस पडयतात ग्रेसी फर्नांडीस आनी कुटुंब देवादेव लिली प्रेरीच्या आत्म्या मीस पडयतात मरवीन विडा कर्नेलियो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव समोर आनी पवित्र आत्म्याचो येवकोड तुमचे सगळे आसूं आयची देवस्तुती आमकां जागयता देवाचें उतर आमी कशें आमच्या काळजांत आमच्या मतींत आमच्या जिवितांत ते आटापून आसजे म्हणून थंयसर आज आमी आयकतल्या वंपीची वपार थोड्या बी गाद्या मेरेर आनी कांट्यांत कडपार थंयसर पडलें आनी तें कशें फिरलेलें त्या विशीं तुमी खंडीत जावन तुमकां तुमी आयकलां तुमी वाचलां आनी आतां हांवें परत तुमच्या मतीक एक रिविजन करून काडचें म्हाका भाव आनी भयणीनो हे दिसाचें बलिदान ह्या पवित्र रितीन भोवती पळय वांटो घेवच्या खातीर आमची पत्कां आमी आतां वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया देवांची काकूद पूर्वानी आमची बाटका बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
प्रार्थूया. सर्पदराने ससनाच्या देवा, तुझ्या दैवी कृपेने तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशाच्या घायाने मिटून ताच्या पुरुषाच्या निस्तेरान भागीदार केलोय. असे ताच्या निसावाद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दयामया आमका उडापे केली. ताच्या मागण्याच्या आधारान आम्ही सदा ख्रिस्ताच्या पाशावात योग कुटून राहू आणि संतोषान ताच्या महिमेत वाटेली जाऊन आमका पाव कर. आमच्या सुन्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावरवी तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियता आणि राजवट चलता ससनाच्या ससना. पुस्तकांतले वाचता. इजिप्तांतली बाई सगळ्या उपरांत दुसऱ्या महिन्याच्या 15व्या दिसा सगळी इस्रायल प्रजा एलिमाताहून पैल करून एलिम आणि सिनाईमध्ये असलेल्या सीनाच्या अरण्यात आली. सगळी इस्रायल प्रजा मोइसे आणि आरोना विरोध शीव उलोवंक लागली. ताणी म्हळें, इजिप्तांत मांसान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो पावून आसतना सर्वेस्पराच्या हातान आमचो जीव काडिल्लो जाल्यार बरें आसता. ह्या सगळ्या जम्यान मच्छे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यान हाडल्या. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांव तुमकां सर्गांत उंड्याचो पावस करतलो. हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करून बाई वचून ती म्हजो कायदो पाळटा वा ना ते पळोवन हांव हे करी तांची परीक्षा करतलो. 6व्या दिसा तांणी हाडिल्ले ते तयार करतना सदां एकठांय करतात ताचे त्रास 2 वांट्यांनी सर जातले. उपरांत मोइसेन आरोनाक म्हळें, सगळे इस्रायल परसेक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येया, कित्याक ताणें तुमचो शीण आयकला. आरोन सगळे इस्रायल परजे लागीं उलयतना तांणी अरण्याच्या वाटेन दिश केलो आनी आपले सर्वेस्पराचो प्रताप एका कुपाच्या रुपात तांकां प्रत्यक्ष जालो. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, हांवें इस्रायलितांचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग, दीस बुडटाना तुमी मास खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दोदोशी गुंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतले. सांज जाताना लबे उबोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतणी दोवाचें धांपण पडलें. दोवाचें धांपण वयर जातच अरण्याचे गुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टीक पडलें. तें बर्फाच्या पिठ्या भशेन दिसतालें. इस्रायलितांनी तें देखतच तांणी एकामेकाक म्हळें, मान म्हणजे हें कितें? तें कितें म्हण तांकां कळीत नासलें. मोइसेन तांकां म्हळें, हो तो उंडो सर्वेस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतारणे. Pariksha
देवाचे उतार आणि ख्रिस्तच तो जाका ते बी मेळता तो सजना जियेता सर्वस्व तुमचे सोबे आसूं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या लोकांचे जमे पळोवन तो एक ध्वनीर सोडलो. लोक सट्टड वेळेर उबो रावलो. तो जेजू वापर आनी सवार संती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपोवंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातल्या कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बारीक आसले वरवीं बेगीच तें किरललें. पूण सूर्य उदेवून येतेस तें करपलें आनी ताका पाळां फुटोवंक नात देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडलेले आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिड्डून मारलें. आनी हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतारें. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, आयचे पयलें वचप आनी आतां आसपाशिल्लें हांवें वांजेर देवाचें उतर. पयल्या वचपांत देवान सर्गितांव तांकां उडो दिलो, कित्याक ते थंयसर भुकेल्ले. आरण्यांत तांकां कांयच मेळ्ळें ना. देवाक दुसरे देवाक मैजेमुरी तांणी भोब मारली आनी मैजेन देवाक भोब मारतना देवान तांचो ताळो आयकलो. आनी अशें तांकां थंयसर तांच्या कुडीक जायत तें खाण पिवण तांकां मेळ्ळें जावन आसा. आनी तें खाण आनी पिवण मेळत जाल्यार आत्तां वाचुल्लें देवाचें उतर तें 100 वांट्यांनी, 60 आनी 30 वांट्यांनी आमकां मेळत जाल्यार जेजू ती एक बरी वपार सांगता. आनी ही वपार ह्या आयच्या म्हणजे या आमी आतां 8थ आसा आनी फाल्यां 8ची आमास. संक्रांती फाल्यां काजऱ्याची न्हय पूण ताची फाल्यांची सातेऱ्याची साल पिवंक आसा. ती एक बरी भलायकी आनी दिता म्हणून ती एक पातयेनी आसा. ती कोण कोणाक मेळटा ती पियेया. आनी जेजू हांगा ही वपार सांगता कित्याक आतां म्हळ्यार 8चे दीस. ताच्या पयले पावस पडटा आसतनाच गादे चडकडीत गादे कोसतात आनी न्हेस घालतात आनी ताचे तांकां आयिल्लें तण आनी पुरा काडटात. आमकां कुडयाळकारांक आतां गादे दिसना जाल्यार पयलें गाद्यांनी कुडयाळांत गादे आशिल्ले आनी गाद्यांनी काम केल्लें आसात. तुमी ह्या काम केल्लें पळयल्यात. ह्या तुमी हेरां वरवीं तुमी तुमच्या गाद्यांनी पुरा काम केल्लें जावन आसा. आनी तो आतां ट्रॅक्टरां आनी काल्यां आतां मिशिनरी पुरा आसात. बेगीन बेगीन बाकरोवंक या नीजवांक या कुसूंक आनी पुरा. पयलें ताणें गाद्यांत पाड्यांक नांगर धरून ताणें पोसी जें आशिल्लें मागीर बाट्टेंत भीं घालून तो ओंपुणून पियेतालो. ताका कळनासलें तें मेरेर पडटा की ह्या झाडां मदें पडटा की म्हणून. कित्याक तो अशें बुडवून येता आसतना तें शिंपडटालें.
ते जेजूक त्या काळार 2025 वर्सां पयले सांगिल्ली वापर आतां ती आमकां जीव कळीत जाता आमकां, कित्याक आमी आमच्या शेता भाटांनी आसा की आमी खंय गेल्ले पळयता आनी तशेंच कोणाक आतां आटीन पुरा थोड्यांक खाण मेळनातल्यांक आपोळगी, विकणां चिसारे या कळाक गेल्ले आंबे पणस माव तोळ ते पुरा घालून दवरताले, कित्याक आटीन भयंकर भूक लागताली. आतां भूक लागना कित्याक आमचे कडेन फास्ट फूड जाता पुरा. पूण पयलें आमी इस्कलांतल्यान फाटी येता आसतना कितें खंयचें आसलें पुरा खाताले आनी तें दवरताले, आटीन बारी भूक लागताली म्हणून. पूण तशें आमकां कितें आदी आशिल्लें आनी आदी कितें धर्मीक जातालें तें जेजून आमकां उक्त्या रितीन आमकां सांगलां. पूण जेजून मात एक ह्या गाद्यान जावचें ह्या ओंपुणेचें कितें एक वापर सांगून आमकां देवाचे उतराक ताणें सरी केलां. तातूंत आमच्या पैकी 3 नमुन्याचीं मुर्शां आसात. 3 नमुन्याचीं मुर्शां ती खंयचीं? पयलें देवाचें उतर आयकून पाळटात, देवाचें उतर कशें आसा त्या प्रकार पाळटात. आनी दुसरी आसात सदांय विचार घेतात, सदांय मागणेर करतात, पूण देवाचें उतर आयकतात पूण इल्लेशें उणें. आनी तिसरी आसात ती अप्रूप क्रिस्तांव, थोडे फावटी मात क्रिस्तांवां कितें जालां फेस्ताक बरे बरे वस्तू वेरे गेले कार्यक्रम विचार घेतात. आनी फेस्तां करपाक मिसा वचूंक आसा आनी थंयच थोडे फावटी फाटी रावचें. आनी थोड्यांक म्हणटात ते पयलें पुरा 15 वर्सां म्हणटाना भायर रावताले नाल्यार बिडी सिगरेटांनी पुरा वडटाले. हांवें फुडें ना पूण मागीर आतां बरें कोण आसा आनी वावडतो चड जाला आनी तशें देवाचें उतर आयकता आमी आनी तशें आतां बरें कोण आसा. नाल्यार थोड्यांक आउटस्टँडींग क्रिश्चन्स म्हणटाले. आउटस्टँडींग म्हळ्यार बगला भायर घालता तांकां भायर आउटस्टँडींग क्रिश्चन्स म्हणून म्हणटाले. तशें आसा ते 3-3 वर्गाक पडलेलीं मुर्शां ही पुरा. तांणी काली कुंगार कांडीवचे अप्रूप उपादेश आसात ते आनी सक्रामेंतांनी प्रसाद केलो. वर्साचे कुंसार जावचे, वर्साचे कुंगार कांडीवचो आनी तशें थर्ड कॅटेगरी ताका आसात. आनी थोडीं दिसपजा चलतात आनी निमाणे इगर्जेक वचनासतना रावचीं आसात. तांकां बावड सगळे इगर्जेक गेल्यार काल मेळटा, कुंगार कांड गेल्यार कितें जाता आमकां इतलें मागल्यार आमकां मेळना. काल्याक इगर्जेक येचें, काल्याक कुंसार घेवचें, काल्याक कुंगार कांड घेवचो तसलें सवाल. सो हर एक लोय आपल्या गुंडायेच्या प्रमाणे बावडताच्या गुंडाया प्रमाणे फळ दिता वा निरफळ जाता. थोडे मागीर फाटीं भरतात, कोणाक आवडतो गुण आसा ते परते फाटीं भरतात आनी देवाचें उतर आयकतात, देवाचें उतर पाळटात, बरें क्रिस्तांव कुटुंबां जियेतात. तातूंत जेजूची वापराद्वारे देवाच्या राजा विशयींत ताणें लोकां समाजाक शिकयल्लें तो आतां आमकां शिकयता. एक उदाहरण असो वरपी 4 सुवात्यांनी बी वमता तो वमतना चिंता सगळ्यांनी 100 वांट्यांनी फळ दिवचें. तो वाटेक बी काण घेवन भात काण घेवन तो वमतना थंय जाय म्हणून तो मेरेन रोया, पत्राचेर रोया, खांड्यांच्या वयर तो घालना. पगार एक बी गिरलोचे आनी म्हाका धा वस्तू म्हाका भात येयचे आनी 10 वस्तू म्हाका तांदूळ मेळचे म्हणून तें चिंतून तो वमता. पूण देव जावन आसा उदार म्हूण आसा. आमी कितें मागता तें दिता. मागीर तक्षण दिना जाल्यार मागीर दोडत्या मापान दिता. मस्त जाणांच्या विशयींत अणभव आसतलो, दोडत्या मापान दिता. तशें म्हळ्यार देवाचें उतर उदारपणान देवाचें जावन आसा. हर एकल्यांनी बरें जायचें, हर एकल्यांनी बरें फळ दिवचें, हर एकल्यांनी कोणेंच निरफळ जावं नजो, कोणेंच नाश जावं नजो. कित्याक आमी हर एकली देवाची मनशां. आमी हर एकल्याक आमकां देवान तो जीव दिला आनी देवा दिल्ल्या जिवान आमी ह्या संवसारार बरें जिवीत जियोवन देवाक आमी साक्ष जावंक जेजू क्रिस्ताचें ताचें शुभ वर्तमान ह्या तसो वांजेल आमच्या जिवितांत पाळून आमी हेरांक आमच्या जिवितां रिवात आमी दिवचो जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भगिनीनो ह्या वेळार आमी आमकां आमी सवाल विचारचे. आमी देवाचें उतर कशें स्विकार केलां, स्विकार करता, आमच्या जिवितांत फळादीक जालां न्ही तें निर्फळ जालां न्ही, तें गाद्या भितर पडलां न्ही, पयलीं त्या गाद्याच्या भितरच पडलां न्ही, पयलीं त्या कांट्या झाडांनी पडलां आनी कशें जालां.
क्रियात्मक फळ दिलांगी आमी ताजीक आमी सत्तांगी हे नियाळी आमी आनी पाळया आनी एक आमी फळां देख मनशां जावंक देवा कडेन आमी सदांच मागया आमेन. माझ्या भाऊ बहिणी आमच्या बरेच सर्व देवा बापाक मात्र दसऱ्या जाऊन दे बापा तुझ्या सेवका सांपियोच्या उदास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता ते तू मानून घे आणि तुझ्या महिमे खातीर आम्ही भेटोवचे हे बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक वरून पावय आणि मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबारूया सर्वेस्पराकांच्या देवाती वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवान सर काळा आणि सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी आमी तुका दिन वासून पावो वो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू तुझ्या संता भक्ता सवय तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम तुझ्या देण्यासो मुकुट तुझ्या भक्ता सांपियोच्या जिम्मेद्वारी तू आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बोळान तू आमकां आदर दिताय आणि तुझ्या कृपेच्या मजतीन आमकां तू तुझ्या भाव भयणीत येवूंक कोरताय अशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावन ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळ्या देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाते विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन एकाच ताळ्यान गायता तुझ्या पवित्रतेला धरून जिंजने पवित्र करून मागता सांती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची उडो आनी प्रगट आपल्या कुशेंत स्मरो सुसंतच्या आदीन ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो कोणीस मेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची प्रेमीच्या वंदत सुताने काल सुगितली तुकान वस्तू ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी घातलें पियेयात
हे म्हज्या रक्ताची कास नव्या शासनी कराराचें रगत पातकांच्या नुकसानी मेळच्या तुमचे पासून तांचे मेस्त तुमच्या पासून ते भरावतले हे म्हज्या फुडार साकर करात. आवडता सोडून परगटूया. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां पवित्र आनी देखून आमी तुका दिवन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चलता आमकां मेजता पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रतिनिधींतल्या विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या ह्या जाती वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुणार जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गरज मेल्या समेस्तां तुज्या बरजळीत तुका पळोवन पाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाची माये संगती भगवान जुसे भगवान सांत फ्रांसीस आनी क्लारा भगवान पियो आनी धर्मदूत आनी सहकाळी तुका मनभऱ्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावपाक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू गण पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुबंदराच्या आज्ञा मनात धरून ताणे शिकलेल्या प्रार्थना आमी आतां देव देव म्हणूया. सर्वेस्परासोर वायटान प्रिय आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या महागाय आमच्या सुबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे गर्वचनांतल्यान आमकां तुजे उद्दार काकुटीन सर पटनांतल्यान सुटय आनी सर आकादांतल्यान वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोडांत सांबाळ. तूं जी येता आनी लागवड चलयता ससनाच्या ससना कर. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. फुडें आमी जावन आसा देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतात. ह्या शिडेच्या जेवणाक आमकां सर्वांकी आपणे मेळ्ळा आमी जावन आसा ताकी Page 161, Cantar 36.
देव आमच्या मोगाळ बापा सासणीक जिविताच्या खानान तुवें आमकां दादोशी केले सांपिवचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थ सगद्वारी आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीचे समेत जीवन सर्व कृपा दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि सर्वपद वेळेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसुन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयकूचें मागणें सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं मोगाळ बापा आमचे पाद्री पियोच्या विनवण्या वतल्या सर कृपे देण्यापासून आमी तुका अर्घां दिता सर वस्तू तुजे तावून जातात आनी मनशांक दोशी करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोषण मेळोवन हे स्विकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतले सर पिडाशी लागून जावं ह्या मागण्या आमी भोवती प्रवर्तान साम पाद्री पियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या समिया जेजूचे नांवी